बिल्ड केल्लो जेन्ना काँग्रेसा टायमी बिल्ड केल्लो प्रायवेट मेडिकल कॉलेजी दिवपाकू हे सगळे क्रोनी कॅपिटलिस्ट थिंगा येताय देर इज नो प्रपोजल यू टेल मी योर आन्सर्स दॅट यू गिवन जे ऑपोजिशन लीडर प्रश्न विचारते प्रश्न सांग तुका किती अपेक्षित आसा आता प्रश्न म्हाका तुमकां भाशण करपाचें आसा जर जायत भाशण करपा आसा जर जायत डिमांडाच्या हेचे तुमकां भरपूर वेळ दिता प्रश्न विचार न्ही तुजो अरे डिमांडा उलयलाय उरपाट जाला प्रश्न विचार न्ही तुजो प्रश्न विचार न्ही तुजो स्पीकर सर अरे स्पीकर सर आता और रिप्लाय पडांक गेल ते विका दिल्लो और रिप्लाय चेंज केला डिमांड जा दुसरे उलयला हे उरपाटे जाला म्हाका खबर ना मंत्री चीफ मिनिस्टराक उलोवपा आहलो दिल्ली गेलो तू प्रश्न विचारला हांव नेक्स्ट कॉल करता हां स्पीकर सर जोरी तो थिंग चोयल्यार योर ब्लड कंपोनंट सेफ्टी देर इज बेसिकली सेपरेशन युनिट हॅज फेल्ड कॅज्युअलिटीज फ्लडीड तो दोतोर एडवर्ड डिमेलोमो आहा तो रिटायर जावपा आहा तो गेल्यार थिंगा कोण आसतलो यू हॅव नॉट सीन एनीथिंग स्पीकर ICU स्टार्ट केला थिंगा ICU गायल्यार मनीस वचपाचें डायरेक्ट चंद्रार आनी कांय थिंग ऑप्शन ना रिफरल जे वाडोवता इतले पाड आज जाता स्पीकर सर बारीकशें जोरी जोर थिंग चोयल्यार जे टेस्टिंग जाता ब्लड टेस्टिंग जेन्ना हार्टा येयल्यार ते कार्डियक एन्झायम मार्कर्स देव टेस्ट ऑल्सो नॉट डन माननीय ऑपोजिशन लीडर तुमचे प्रश्न विचारा स्पेसिफिक प्रश्न ना नेक्स्ट कॉल करतलो प्रश्न हा ना फुडारी कितें जाय कितें अरे will you give us an assurance that there will be no private medical college we are How can I give how can I give the leader of opposition assurance when my answer is very clear that it's in process? No, Speaker sir, so I'm just clearly सांगताय this private medical college. माननीय ऑपोजिशन लीडर ना बसून घ्या आन्सर ऐकू दे स्पीकर सर तो डायवर्ट तुका प्रश्नाचे उत्तर नाका तुका तो दिना हां ते उत्तर घेऊ दे तो दिना आन्सर दिना सर ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि सगळे सांगले A to Z सांगलेले आसा कांय गोष्टी खरे आसा कांय गोष्टीक आमकां मेहनत करची पडटली ते जाग्यार हाडपाक हांवें आतां ताका अश्युरन्स मेहनत कोत ते सारखे जाल ना रे साहेब मेहनत कोत्ती म्हणजे कितें म्हणजे सगळे हांवें सांगिल्लें तितले सारखे हा ऐकून घ्या विरोधी पक्ष म्हणून सारखे नसता ते पण कितें आहा की तुवें जो तुजो विशय जो मांडला ऑनरेबल लीडर ऑपोजिशनान जे सांगला की कित्याक जाय म्हणून लास्टाक ते हांवें सरकारान उत्तर दिल्लें आसा ते अंडर कन्सिडरेशन आसा निती आयोगाच्या माध्यमांतल्यान जे कितें आमकां सांगलेलें आसा कितें अवेलेबल आसा खंयच्या मॉडेलान आमी फुडें वचपाक जाय आतां तेंचो विचारधारा वेगळी आसूं शकता आतां तेणी सांगलें ब्लड टेस्टिंग कांयच जायना म्हणून हें चुकीची समज आहा ब्लड टेस्टिंग जायना म्हणून म्हाका दाखय तुज्या वांगडा ज्या दिसा प्रायवेट मेडिकल ओ डायवर्ट कोता बरें व्हेरी स्पेसिफिक प्रायवेट मेडिकल कॉलेज थिंगा तुम्ही कित्याक दिवपाक सोदता infrastructure was created for private medical college because was the infrastructure created to give it to private players he was the health minister that time was the infrastructure created to give it to private players was that the intention Digambar Kamath मुखेलमंत्री आल्लो was the intention that time to give it to तुवें डायरेक्ट थंय विचारपाचें क्वेश्चन म्हाका विचारू नाका म्हाका कितें विचारूंक so speaker sir no you give me very specifically हे प्रायवेट मेडिकल कॉलेजाचे मेडिकल कॉलेजाचे हांवें उत्तर दिला त्या प्रमाणे आमी तेजेर श्री विजय सरदेसाय तुम्ही प्रश्न विचारात कसो कित केलो विचार केलो स्पीकर सर विचारात तुमचे प्रश्न विचारात what you didn't answer प्रश्न विचारात स्पीकर सर ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन wants to know exactly what I answered I have answered exactly what I have answered here that it is in process. It is a process, but does not mean it is in total finality. You were 3 days back. You said it is under consideration. Now it is process. After 4 days, something else will happen. All everything is under consideration till it actually reaches final stage. आम्ही करू ना. आम्ही केल्यार त्यांना विचारपाचें त्यांनी आम्ही आयज पर्यंत But for what? Why can't you all can't run it? And the government run it. The government run it. आणि एक सांगू सोदता ऑपोजिशनाक आम्ही हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पीकर सर जे बांधता त्या लोकां खातीर बांधता कोणाक प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलाक दिवपाक आम्ही करूंक ना हांगा हां मागीर ते बंद करूय मेडिकल कॉलेज बंद करूय प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज सर आता तकली थंड दवरू ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हे आता हांव पॉयंट ऑफ ऑर्डर तो परत ते टुरिझम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एकूच आहे डॉक्टर प्रमोद सावंत आम्ही मंत्री आहा ते बेस्ट चीफ एक मिनिट चीफ मिनिस्टर कदाचित ऑपोजिशनान बरोबर नाही
अशें म्हणून बरोबर न्ही स्पीकर म्हणटा. सर, ए स्पीकर चुकून केन्ना येना. स्पीकर चुकून सर येवंक पहिले शकता ताका न्ही. मातशें सांगा बरोबर न्ही. चीफ बरोबर मिनिस्टर न्ही. उलोवपाचें बंद कर. स्पीकर सर पूण फुडल्या फुडें कशें बरोबर ते सांगता हांव कशें बरोबर ते सांगता सांगात. म्हणून सांगला तकली सांगात. थंड दवरून मिनिस्टर फॉर हेल्थ चीफ मिनिस्टर न्ही फट मारता ओ कितें तरी लिपयता कशें ते सांगता स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिकॉज Speaker, sir, I have to व्हेरी complete. स्पेसिफिक I have to talk. सगळे Point of order फटयता under which फटयता rule? म्हणजे कितें Under ते which rule? फटोवपाचे धंदे चलोवंक ना आमी कदाचित फटोवपाचे आनी दुसऱ्या राज्यात Speaker, आसतले sir, हांगा आनी कसो फटोवपाचे फटोवपाचे आमी हांव मागतात. दाखयता. न्ही, एक तुमचो minute, तुमचो तुमकां अपेक्षीत कितें आसा न्ही स्पीकर सर आयक अपेक्षीत खूब आहा. अपेक्षीत आहा तें सांगूं एक मिनिट स्पीकर सर हो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन हो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन कित्याक केल्लो कित्याक ताका उत्तरान कितें तरी डिटेल जाय आशिल्ली ताजे बरोबर म्हजो पोस्टपोन्ड क्वेश्चन आहा नेक्स्ट सेम इशूचेर तो सांगता कितें हांगा ताणें बाब युरीक कितें सांगला की इट इज अंडर कन्सिडरेशन खंयचें प्रायवेट मेडिकल कॉलेज म्हाका तो सांगता स्पीकर सर नो सच प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन आयक एक मिनिट हा स्पीकर सर एक मिनिट मातशें आयक मुख्यमंत्र्यान स्पीकर सर 16 मार्च 2024 एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आफ्टर अ कॅबिनेट मिटींग आनी ताणें म्हणलां की अ प्रायवेट मेडिकल कॉलेज विल बी सेटअप बाय अ ट्रस्ट द मॉडल हॅज बीन फायनलायज बाय द नीती आयोग एक्झॅक्टली एक वर्स नंतर म्हळ्यार जून 2025 हें कॉलेज सुरवात जातलें हे कॉलेजीन गोंयच्या भुरग्यां खातीर सीट रिजर्व आसतलें हे कॉलेजी खातीर 10,000 स्क्वेअर मिटर जी सुडाची जमीन घेतले आमी तांकां दितले ट्रस्टाक अशें मुखेलमंत्र्यान म्हणलां इन्सिडंटली जी सुडा कम्स अंडर अर्बन डेव्हलपमेंट आनी होच मंत्री तो मंत्री आहा स्पीकर सर आतां क्वेश्चन पोस्टपोन करतकच तो म्हाका सांगता देर इज नो सच प्रपोजल अंडर कन्सिडरेशन म्हळ्यार कितें जें कितें मुख्यमंत्री सांगता तें कांयच ना म्हणून तो उत्तर दिता स्पीकर सर म्हाका उत्तर मेळ्ळा आतां फुडें तो कितें म्हणटा आमी प्रश्न घाला की लँड लुजर कोण आशिल्ले जमनी कोणाच्यो गेल्या आनी तांकां जॉब दिवपाक तुजो प्रपोजल कितें आहा तो म्हणटा आपल्या प्रपोजल कांय ना पूण आतां आमकां कळटा की 500 कोटी घालून जें हॉस्पिटल बांदिल्लें ज्याच्या खातीर हांव कोर्टान वचचो पडलो हायकोर्टान तें हॉस्पिटल दिवपाक प्रायवेट पार्टीक ताजे कडेन प्रपोजल आहा पूण आमच्या फातोर्डेच्या लोकांक शेतकऱ्यांक नोकरी दिवपाक ताजे कडेन प्रपोजल ना स्पीकर सर फॅमिली सिल्वर म्हणून आसता इंग्लीश भाशेन एक म्हणटात सेलिंग ऑफ युअर फॅमिली सिल्वर म्हळ्यार आमचो एसेट 500 कोटी रुपयांचो आमचे फातोर्डेचो एसेट तो दिवपाक तयार जाला आनी स्पीकर सर ही दर फट न्ही हें कितें आय एम प्लेसिंग इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस दीस इज वायलेटिव्ह ऑफ CBC गायडलायन्स स्पीकर सर सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाचे गायडलायन्साच्या अगेन्स्ट हाका बेडयो पडटल्यो वो कितें उलयता न्ही, प्रश्न कितें उलयता हो स्पीकर सर ही फट कशी मारली न्ही, ताणें तुका- पोस्टपोन कित्याक केलो Speaker sir. क्वेश्चन पोस्टपोन कित्याक केलो स्पीकर सर CBC गायडलायन हांव एक फ्लोरा आमी म्हाज्या माध्यमांतल्यान CBC गायडलायनाचें खंयचेंच उल्लंघन जावचें ना हांव कशें जावचें ना तुवें सांगला हाका अंडर कन्सिडरेशन म्हाका म्हणटा नो विजय साहेब, कन्सिडरेशन ऐकून घे. फट मारता जय सर, साहेब, बसून जो घे. कोण CBC गायडलायन वायलेट तो जेलान पावतलो सरकार तू is not पावतलो. for perpetuity. जय सरदेसाई, बसून घे, सगळे ऐकून घ्या लोक त्यांचे प्रश्न प्रश्न. कोणी उत्तर लक्षात ऐकून घेऊन घ्या जाय की पहिले. कोणी जर CBC गायडलाईन जर वायलेट केले ही विल गो स्ट्रेट टू जेल अँड द प्रायम मिनिस्टर ओनली विल पुट हिम इन जेल वी डोंट हॅव टू डू एनीथिंग दॅट आय एम टेलिंग यू स्पीकर सर एक मिनिट आन्सर दिवंक ना ताणें 2 मनशांक 2 भशेन आन्सरां दिल्या दोनूय क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या आणि यू answer- आर स्पीकर सर यू प्रिसाइड ओवर द हाऊस तुवें मंत्र्याक answer रिस्पॉन्सिबल उत्तरां जावपाक मेळ्ळी शिकोवंक जाय सारकी. पोस्टपोन कित्याक केलो क्वेश्चन पोस्टपोन कित्याक केलो Postpone केलं, कोर्ट आन्सर उत्तर दिवपाक दिवपाक. एक दिता हांव केस Postpone जाय. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐकून घ्या आता आन्सर दितात हांगा कितले मुखेलमंत्री आहा आतां विचारता हांव परतो एक्सपंज करा जाय जाल्यार कितले परत मुखेलमंत्री एकदा हांव आहा सांगता स्पीकर सर तो परत मुख्यमंत्री परतो परतो न्ही बसला आतां म्हणटाच हांव आम्ही आय गॉट रिजन मुखेलमंत्री एक सांगता तू एक सांगता सुनिया. आम्ही हांगा कसलोच प्रपोजल घातले ना हावजान की आमी सगळे मुख्यमंत्री आमचे पोर्टफोलिओचे आसा आमकां तकली आमी आपले पोर्टफोलिओ चलयता पण लास्टाक राज्य मुख्यमंत्री चलयता CBC गायडलायनाचें उल्लंघन जो कोण हावजान करता काय खंयचो मंत्री करता तो जेलान वयतलोच आनी आयज तुझ्या कडेन 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या. माझ्या कडल्यान 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या. माझ्या डिपार्टमेंटान Yes, sir, 10,000 स्क्वेअर मीटर मागल्या. CBC उत्तर गायडलायनाचे कोणी उल्लंघन केल्यार तांकां सरळ भितूर घालपाचें आनी काय ना ही हांव भितर खंयच्याच घालपाची फायल तूं होम मिनिस्टर खंयच्याच न्ही. गोश्ट CBC गायडलायनाचें उल्लंघन करून हांव इम्प्लिमेंट करचो ना ए, दिगंबर कामत. ठाम मत हा yes. and आमचे सरकार आणि उत्तर भारतीय जनता दिलं. पार्टीची नीती तेच हा Speaker, sir, ते तो म्हाका उत्तर सांगू फुडल्या मेडिकल कॉलेजीचे मागला. उत्तर प्रश्न दिना म्हाका कितें आहा ते विचारा म्हणून सांगा Speaker, sir. बरो प्रश्न कितें आहा तो ओपोजिशन लिडरान स्पेसिफीक सांगला की ताका कितें उत्तर दिलां तें आनी म्हाका कितें उत्तर मेळ्ळा तें
ताका उत्तर एक भशेन दिला, म्हाका एक उत्तर दुसरे भशेन दिला. दोगांयचे क्वेश्चन पोस्टपोन केल्या. कितें उलयता तो? कितें टायमपास करपा येला? प्रश्न टायमपास कितें करपा येला हांगा? आसा? ताका कितें जाय म्हाजे कडल्यान? कितें जाय? मेक अ क्लियर स्टेटमेंट ऑन द मेडिकल कॉलेज and श्री tell me दिगंबर whether कामत, whether तुमचा chief प्रश्न minister has given बस, this बसून statement घ्या. or not. Private medical college has to be scrapped. बसून घ्या. दिगंबर कामत तुम्ही प्रश्न विचारात. तुमचे प्रश्न विचारा. तुमचे किती आसा? Private medical college has to be तुमचे किती scrapped. प्रश्न किती आसात? Scrap it, Speaker sir. प्रश्न विचारा तुमचा. स्पीकर सर या हे येस स्टार क्वेश्चन नंबर 2 श्री वेंजी वेगस. स्पीकर सर स्टार क्वेश्चन हांव म्हजो काय विचारना. टू वेंजी वेगस. I'm asking him. तुझो विचार. तुझो प्रश्न आसा? हांव विचार तुझो. स्पीकर सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जेन्ना स्टार्ट जालें तें स्टार्ट जाल्लें दक्षिण गोंयच्या सगळ्या बारीक लोकां खातीर इन्क्लुडींग Yes. युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हजो प्रश्न कितें आसा, म्हाका मिनिस्टरान आन्सर दिल्लें 2022 की अत्यंत गरजेच्यो वस्तू थंय जाय त्या म्हणजे एक कार्डिओलॉजी युनिट आनी एक तुगेले न्युरोलॉजी युनिट. म्हाका दिल्लें की एका वर्सा भितर करतले. विल मिनिस्टर टेल मी तुमचे उत्तर दिल्ल्यास तुमकां तुम्ही चला जाग्यार बसा. सगळे जाग्यार बसात. जाग्यार बसा. तुम्ही जाग्यार बसात. न्युरोलॉजी तुमकां मंत्र्यान जे उत्तर दिले आसा तुम्ही जाग्यार बसा. जाग्यार बसा. न्युरोलॉजी अँड कार्डिओलॉजी. आय एम नॉट आस्किंग. स्पीकर सर म्हजे क्वेश्चन आहा 2 युनिट्स अर्जंट स्टार्ट करपाक जाय. जाग्यार बसात. स्पीकर सर नर्सिंग कॉलेज आनी कितें हो सेपरेट इश्यू. आय एम मोर वरीड अबाउट द ट्रीटमेंट टू द कॉमन मॅन इन द साऊथ गोवा अँड वॉट इट सेज इट रिक्वायर्स कार्डिओलॉजी युनिट, इट रिक्वायर्स न्युरोलॉजी युनिट. तुम्ही जाग्यार बसा. Will the minister assure that by December he will start cardiology unit and neurology unit? Speaker sir, will the minister assure that by December he will start cardiology unit and neurology unit as he had promised in 2022? येस मंत्री तुम्ही एक मिनिट मंत्री आन्सर सांग रे डिसेंबर पर्यंत करता म्हणून. डिसेंबर पर्यंत कर मरे. प्रश्न कोण विचारता? न्युरोलॉजी अँड कार्डिओलॉजी. न्युरोलॉजी अँड कार्डिओलॉजी युनिट. स्टार क्वेश्चन नंबर 2 श्री वेंजी वेगस. स्पीकर सर जा न्ही. कसो जातलो? पोस्टपोन क्वेश्चन. स्पीकर सर म्हाका आन्सर दिवना ती मरे. Answer स्पीकर सर म्हाका आन्सर दिवना. Answer तुका मेळना जाल्यार आनी कोणा मेळपाना. स्पीकर सर पोस्टपोन एलक्यू 7A. स्पीकर सर बसून घ्या. स्पीकर सर पोस्टपोन एलक्यू 7A. माय क्वेश्चन आय हॅव आ स्पेसिफिक क्वेश्चन. अन्य मंत्री तुम्ही ताचे आन्सर करता तुम्ही. आप दिगंबर कामत मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे आशिल्ले. दिगंबर कामताक दोन्ही गोष्टी खबर आहा की हे बेश्टे कमिटमेंट हावजान दिले म्हणून जावचें ना. आनी म्हणून आमचे सिनियर असे व्यक्तिमत्व हावजान जे आसा आनी मुख्यमंत्री कडेन आमी चर्चा पयर कॅज्युअली हांगा चर्चा आमी करतना आनी ऑल्सो विरोधी पक्षान सगळ्यांनी सांगलेलें आसा की एक विजीट थंय मारूंक जाय. ते एकदां केल्यार आमी ताबडतोब तेजेर आमी कन्क्लुजनाचेर येवं शकता. ह्यो 2-3 गोश्टी गरज आहा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. आनी हे 6 म्हयन्या भितर अशें 6 म्हयन्या भितर आमी अशें हावजान कमिटमेंट दिता जावचें ना. सगळें कॉर्डिनेशन करून आमी विजीट करून मुख्यमंत्री कॉन्फरन्सान घेवन आमी करुया. बाकीचे सोडून दी. ओनली गिव थर्स्ट ऑन कार्डिओलॉजी युनिट अँड न्युरोलॉजी. कार्डिओलॉजी युनिट ती एरिया जी आसा ती आयडेंटिफाय करून आमकां कार्डिओलॉजी न्युरोलॉजी आनी हे कितें म्हणटा ताका ऑर्थोपेडीक हे 3 गोश्टी आमी जर थंय सुरू करूं शकले आनी हांव म्हणना की ऑनलायन एक केतले तरी थंय घातले आमी कितलेय लोकांचें आमी जीवन वाचूं शकता. सोमना एक पुसा येता दोतोर. दोतोर एक पुसा सोमना थिंगा कार्डिओलॉजी दोतोर येता. हे कित सांगता तूं स्पीकर सर कार्डिओलॉजी कोतलो म्हणून. एक सोमना एक पुसा येता. एकलो न्युरोलॉजी एकलो अपोलो विक्टरांतल्यान येता. क्वेश्चन 7A श्री वॉर्ड सारका विजय सरदेसाई. पोस्टपोन एलक्यू 7A. 7A. As per the answer provided to the honorable member. स्पीकर सर अशें युनियन हेल्थ मिनिस्टरान जानेवारीन सांगलां मनसुख मांडवियान
inspired by the principles given by the respected Bapu. Bapu म्हळ्यार कोण? Mahatma Gandhi. Prime Minister Narendra Modi has gifted a new education policy to the country. The government has started work on the principle of one district, one medical college to convert all the districts in the country into Ayushman districts. Speaker sir, हें अशें जर आसा, सरकाराचो गोल जर आसा की एक मेडिकल कॉलेज एक डिस्ट्रिक्टान जावचें, जाल्यार सावथ गोवाक एक मेडिकल कॉलेज जावचें अशें आमकांय दिसता. प्रधानमंत्र्यान गोंया हांगा लोकसभेच्या कॅम्पेनीक डिक्लेअर केलें की एक एम्स जातलें म्हणून. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिलां एम्साचो प्रपोजल आपल्या कडेन कांय ना म्हणून. सो प्रधानमंत्री खरें सांगता काय तूं फट मारता तें कितें तें सांगचें पडलें आतां. फट मारता म्हळ्यार तुका वायट दिसता, पूण कोण तरी सारकें सांगता कोण तरी फट मारता. स्पीकर सर, कोंकणी सादी कोंकणी समजुपाची कोंकणी. नंबर 1 स्पीकर सर, तो मागीर म्हाका उत्तर दिता वेकन्सीचें जें सांगलां आनी कितें सांगलां. Is there a proposal to set up private medical college, bar nursing college in the South Goa District Hospital along with copies? No such proposal. Speaker sir, पळया ताका उत्तर कितें दिलां, म्हाका उत्तर कितें दिलां. लिस्ट ऑफ लँड ओनर्स सांगला ताणें. स्पीकर सर, तो सांगता ते भशेन EPP मॉडेलाचेर स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकार म्हणटालो पाड पडिल्ले प्रोजेक्ट म्हणटे PPP. आतां तो PPP आमच्या हॉस्पिटलान हाडूंक सोदता स्पीकर सर. आनी तो हाडूंक सोदता जाल्यार क्लियर सांग हाडूंक सोदता म्हणून. नो सच प्रपोजल म्हणून उत्तर कशें दिता. स्पीकर सर, हांव उदोळच्यान बोवाळ मारतो इतलोच पॉयंटाचेर की जेन्ना प्रश्न पोस्टपोन जाता तेन्ना मंत्री चड इन्फॉर्मेशन घेता आनी उत्तर दिता. मंत्री खंय गेलो कोणाक मेळ्ळो तो आमकां पडूंक ना, पूण इन्फॉर्मेशन घेवन यो. तेंच इन्फॉर्मेशन त्या दिसा दिलें तें आज दिता जाल्यार कितें फायदो. आनी इन्फॉर्मेशनान नवें कांय ना, तो मी नवेंच म्हणटा तो लास्टाक. स्पीकर सर, ताजें जें सगळें सांगतकर सारांश कितें तरी आसपाक जायो ना. म्हज्या मतदारसंघानूय हें हॉस्पिटल आहा, सगळे सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक हें हॉस्पिटल गरजेचें. हांव हाजे खातीर हायकोर्टान गेलो. मंत्र्याचें इररिस्पॉन्सिबल आन्सर, नो सच प्रपोजल म्हणटा तो. मागीर स्पीकर सर सांगता तो ताका पयले क्वेश्चनाक देर इज अ प्रपोजल अंडर कन्सिडरेशन. हें कितें स्पीकर सर? तुमी ताका जर वॉर्न करना जाल्यार तुमच्यान तांचें कितें रिलेशन आहा अशें दिसता. वॉर्न कर ताका. स्पीकर सर, तो कितें आन्सर दिता. इररिस्पॉन्सिबल. How can you give two answers? Sir, this is honorable member is saying no such proposal and proposal under consideration. आता पर्यंत आम्ही खंयचे कन्क्लुजनान पावले ना. आनी जेन्ना आमी खंयचे कन्क्लुजनान पावले ना, हॉस्पिटल कशें आमी बरें चलूं शकता आनी हे सगळे गोश्टी ऑपोजिशनाक बी कॉन्फिडन्सान घेवन करपाची गरज आहा. लास्टाक सावथ गोवान आमी एकटेच आमी थंय आमचे आमदार नासता, विरोधी पक्षाचे बी आमदार आसता. मुख्यमंत्री सरकार चलयता, मुख्यमंत्रीक ब्रीफ करून हांवें आतांच सांगलें की सेशन जावपाचे पयलीं आमी विजीट करून फूल फ्लॅश थंय चॅक करून आमी सगळ्यांक आपयात थंय. मागीर हांव रिपोर्ट कसलो रिपोर्ट एकूच मिनीट. दुसरी गोश्ट कितें आहा की तो म्हणटा नॉट अंडर कन्सिडरेशन. पण आनी दुसरी गोष्ट हांवें बाब युरी आनी ते कंबायन क्वेश्चन जे आशिल्ले सांगले अंडर प्रोसेस इज अंडर प्रोसेस. Why you told me? Not under consideration. This is a separate question. It's not. He has said is very anything concrete is there. There is nothing concrete at the moment. And jenna concrete na ani concrete or no concrete. मागीर घाला सिमेंट आनी रेंव घाला. स्पीकर सर, आमी जेन्ना कितें विचार करता सरकार, आमी जेन्ना म्हणटा कन्सिडरेशन आमी जे कितें केलें फायलीचें नोटींग जाय जाल्यार तेका कितें व्हरचे फायली म्हाका कांय फरक पडना. मेन म्हणजे कितें आहा ते फायली. Place it on the table of the I House. will place the Place whole it file now. on the table Now of the House. place it now, Speaker sir. दुसरी गोष्ट आतां उलयल्यार तूं आतां घेवन वाचतलो ते. आत्ता वाचता. एक मिनिटान वाचता. हांव जाल्यार कितें आहा घेवंक जाय बाब विजय. हांवें RTI घेतिल्लो आहा. आयज पर्यंत कन्सिडरेशन ना आनी जे कितें कन्सिडरेशन आहा मुख्यमंत्री स्टेटमेंट बी थंय लायल्लो आसा की निती आयोगाच्या माध्यमांतल्यान आमी ते घेतले. निती आयोगान ऑलरेडी मॉडेल्स तयार केल्ले आसा. आतां तर तुमकां दिसता की ते आमी गव्हर्मेंटान चलोवपाक जाय की ह्या तरेचे गोश्टी करपाक जाय आनी तुमी कन्सिडरेशन केल्या की प्रोसेस हांवें करूंक ना आनी हांवें खंयचे प्रोसेसार हांवें गेला. आतां पर्यंत कन्क्लुजन कांयच ना. आमी खंय जायरात घातल्या RFQ आमी घालूंक ना म्हणून तूं कशें म्हणूंक शकता. हे डिसिजन जे कितें घेता ते सरकारान डिसिजन घेवंक जाय, मुख्यमंत्रीन डिसिजन घेवंक जाय आनी सरकार म्हणून आमी एक डिक्लेअर केलें. गरज आमी घेतले सरकाराचे कितें. विजय शिरसाट, तुम्ही प्रश्न विचारपाक वेळ दिता तुमकां. नाही, प्रश्न विचारपाक तुमकां वेळ दिता. तुम्ही ताजें आयकून घ्या न्ही उत्तर दिवंकूच ना ताणें. प्रश्न विचारता. उत्तर दिवंकूच ना, भाशण दिलें. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेवंक ना ओ घेतलो ते जो उलयता ते सारकें न्ही. मुख्यमंत्र्यान डिसिजन कॅबिनेटान घेवन एनावन्स केलें. ओ कॅबिनेटाक नाशिल्लो दिसता म्हाका. ओ केन्ना नासता म्हणून आयकलां हांवें. ओ मेळत ना खंय. स्पीकर सर, एका विजय बाब म्हजो बरो मित्र तसो.
कॅबिनेटाक आशिल्लो ना ते मुखेलमंत्र्यान मेन सांगचे म्हणजे स्पीकर कितें सर तो आतां कॅबिनेट आहा म्हाजे स्वताचे पर्सनल कितें कांय गोश्टी चल्ल्या म्हणून हांवें मुख्यमंत्री कडेन हांवें परवानगी घेवन तुमचे कडेन परवानगी घेवन तुमकां दोगांक खबर आहा विशय ते हांवें पब्लिकली सांगपाची गरज ना पूण कितें आहा म्हाजी जबाबदारी कडल्यान केन्ना हांवें तोंड फिरूंक ना पूण एक मातशें तुमी लक्षांत घेवंक जाय तूं जें सांगता तें हांवें कितेंच उत्तर दिवंक ना हांवें कसलेंय उत्तर दिवंक जाय लास्टाक तुमी ह्या विरोधी पक्षान तुमी उत्तर विचारूं शकता ट्रान्सपरन्सीची तुमी क्वेश्चन करूं शकता आनी जाय ते तुमी तुमचें सजेशन दिवंक शकता पूण निर्णय सरकार घेतले सरकाराक निर्णय घेवपाक म्हणून लोकांनी आमकां भोवमतान आमकां ह्या सायडीक बसयल्ले आसा आनी म्हणून हे सगळे गोश्टी तेंचे जर कितें दिसता संशयाचे कितें गोश्टी आहा हांवें ऑलरेडी सांगलेलें आसा की हे पूर्ण प्रपोजल हांव टेबल ऑफ द हावसाचेर आयज सांजचे पर्यंत हांव प्रपोजल जे कितें आसा म्हाजे कडेन कितें नोटींग हांव घालता म्हाकाय फरक पडटा म्हाका पहिलो क्वेश्चन कांयच जाला ना. स्पीकर सर स्पीकर सर हो पहिलो क्वेश्चन पहिलं नाही दुसरो ना 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 तुम्ही स्पीकर मेजपाक आतां विसरता नाही. रातचे लेट जाता तेन्ना समजू शकता आतां कितें सकाळी पयलीं सुरवात जाता थंय आहा सारकें मेजा अशें हें कॅटाक करूं नाका स्पीकर सर दुसरो प्रश्न पॉयंटेड क्वेश्चन खंय प्रपोजल जी सुडा कडेन आसा 10,000 स्क्वेअर मिटर एक्वायर करपाक पॉयंटेड क्वेश्चन आहा जी सुडा म्हणटा तोच मंत्री हेल्थाचो मंत्री तोच जी सुडाची जमीन डिस्प्यूट आहा थंय शेतकरी ओपोज करता कितेंच फातर घालपाक इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाक दिलें इन्कम टॅक्साक फातर घालूंक दिवना तकली फोडल्यो इन्कम टॅक्साच्यो हांव आमदार जाल्लो तेन्नाच्यान 2012च्यान तुजे कडेन 10,000 मागल्या जाल्यार खंयची मागल्या सांग म्हाका जाय ते कळपाक हा म्हाका लोकांक सांगूंक तो जाय जे सांगता ते 10,000 स्क्वेअर मिटराचे आतां तुका 10,000 स्क्वेअर मिटराचे उलोवं काय कितें उलोवं स्पेसिफीक तुजे कडेन 10,000 मागल्या जी सुडा 10,000 स्क्वेअर मिटराचे कोणी मागूंक ना पूण आमचे कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटरची जमीन हा कित्याक इंटिग्रेट कॉलेज जर केले फुडाऱ्याक आतां खंय आहा ती जमीन फुडाऱ्याक जर आमी केले ते जर 10,000 स्क्वेअर ट्रक टर्मिनस खंय अरे हांव ऑपोजीट रावता थंय सगळी जमनी खंयची जमीन ती सगळी तुजे कडेन 1,70,000 आहा स्पीकर सर 1,70,000 ती काडटा तूं 10,000 शेत काडटा कितें खंयची काडटा बाब विजय सरदेसाय बी मंत्री आशिल्लो मंत्री हांव आमदार आहा तुमचो आशिल्लो मंत्री गेलो तेल लायत आमदार तरी आसा मतदारसंघाचे ते आमदार आसात तिसरे फावट हे आतां हे सगळे गोश्टी तांकां खबर आसूंक जाय की खंयची जमीन हांव खंय जमीन सोदपाक गेला थंय हांवें काय जमीन सोदपाक वचूंक ना काय हे सगळे जे जमीन जे कितें आसा आयडेंटिफाय केल्या जी सुडाची जमीन जी आसा म्हणटा ते ट्रक टर्मिनस म्हणून हांव आयकलेलें तेन्ना श्री दिगंबर कामत खबर आसतली की तेन्ना अक्वायर जाल्ली जमीन ती पण मेन म्हणजे हे सगळे गोश्टी हेजेर जेन्ना प्रोसेस चालू जाता फायनॅलिटीचेर हांव काय सोदूंक वचूंक ना हांव सांगता तुका सर थंय जमनीचेर डिस्प्यूट आहा म्हणून हांव मागता हांव ओगीच टायमपास करपाक क्वेश्चन विचारना हांगा ना पण उत्तर कशें दिवपाचें खंयची जमीन म्हणून सांगल्यार आहा जमीन ती जी सुडाची तेका सर्वे नंबर दिता तेका वचून पळोवन दी म्हाका कितें आहा पळोवपाक हांवें काय प्रपोजल काय फायनॅलिटीन व्हरूंक ना येस फुडलो प्रश्न सर एक मिनिट एकूच मिनिट स्पीकर सर हें क्लियर कट पळय हांगा हो स्टेटमेंट आहा ताजे इन्फॉर्मेशना खातीर सप्लिमेंटरी 2 चालू आहा स्पीकर सर The Chief Minister said that the government will hand over 10,000 square meters of land belonging to the Goa State Urban Development Agency for building the college. Mr. Sawant said that the private player will have to utilize the existing South Goa District Hospital building. It will help the people of South Goa. A proposal for establishing more medical college figures prominently in the interim budget. Speaker sir, आता खंयची जमीन इतले फुडें पळोवपाची गरज ना लेफ्ट सायड जर ताणें पळयलें जाल्यार खबर आहा कळटलें ताका आन्सर तो विचारपाक कसो तयार ना पूण हावजाक तो कानान घालीत आहा कितें स्पीकर सर हें हांव तुका स्टेटमेंट वाचता हें मुखेलमंत्र्याचो नॉट आनी खंयचो मंत्री चीफ मिनिस्टर ऑफ दॅट डिपार्टमेंट नो प्रॉपर चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट मारता हो फट स्टेटमेंट हो हांव उलयता ती हांव फट मारता काय पेपर फट मारता कितें तें सांगचें आनी ताणीय सांगूं येता बिकॉज सर स्टेटमेंट जर केला हांवें जर कितें उल्लेख केला तेणीच वाचला स्टेटमेंट की अशें प्रपोजल आसूं शकता पूण तें फायनॅलिटीक पावूंक ना ते जेन्ना फायनॅलिटीक पावतले तेन्ना उत्तर दिवं शकता तेजेर अरे बाबा मे 2025 मुखेलमंत्री म्हणटा भुरग्यांक भितर घेतले मे 2025 जून 2025 सॉरी जून 2025 बिकॉज सर कॉलेज स्टार्ट जातले भुरग्यांक घेतले एडमिशनां मेळटली My Kesley College team, what type of college is that was proposed? Mr. Idris Ali Chief Minister has said no, that as per the statement. Because sir, Yes. when there is a proposal and whether the proposal under consideration or whether the intention of government to do something in public interest, a statement that is made cannot be construed as a decision that is taken already and in finalized. There are modalities. These may be the intentions of the government.
But then ultimately, when it comes to its total finality, then it's a question when you debate on a question that takes place. Speaker, sir, when a statement is Prashna made तीन. and when nothing has been actually taken Prashna into तीन. finality, then what do you do? सप्लिमेंटरी 3 ताणें म्हणलें मोडॅलिटीज त्याच उतराचेर हांव ताका धरतां. वॉट आर मोडॅलिटीज? मोडॅलिटीज आर कोडल फॉर्मेलिटीज. वॉट आर द कोडल फॉर्मेलिटीज? विच हॅव बीन कंप्लिटेड, विच हॅव नॉट बीन कंप्लिटेड? टेल. इफ यू डोंट टेल, इट मीन्स यू आर देर इज समथिंग विच इज द रिजन बिहायंड इट दीस होल थिंग बींग नॉन ट्रान्सपेरंट. हें ओपेक जें चल्लां तातूंत कितें तरी दाल में कुछ काला है. सारकें क्लियर सांग म्हाका खंयच्यो कोडल फॉर्मेलिटीज मोडॅलिटीज म्हणटा कितें? बिकॉज सर आतांच हांवें सांगलां की जे कितें आमी करतले जे आमी कोडल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करून करतले. कसल्यो रे त्यो? कोडल फॉर्मेलिटीज म्हणजे जे कितें प्रोसेस आनी जे कितें मॉडल जे कितें अवेलेबल आसा ताका जायरात घालून जे ज्या तरेन कॅबिनेटीन डिसिजन घेवन तेजे भायर जायरात घालून ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपाची गरज आसा. कॅन्डिडेट कोण कॅन्डिडेट? कितें? कॅन्डिडेट न्ही हे. कोडल फॉर्मेलिटीज अबाउट सेटिंग अप ऑफ अ मेडिकल कॉलेज. हांव कॉलेज वॉट आर द कोडल फॉर्मेलिटीज? Because, वॉट आर द मोडॅलिटीज? कोडल मॉडॅलिटीज आनी कोडल फॉर्मेलिटीज काय हे सगळ्या गोश्टीचेर एक देर इज अ स्पेसिफीक फॉर्मॅट दॅट इज गिवन बाय द नीती आयोग. नीती आयोगाच्या आदाराचेर जे कितें कोडल फॉर्मेलिटीजो प्रोसेस आयडेंटिफाय केल्लो आसा स्पीकर सर, ते आमी आयडेंटिफाय करून आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न जर आसा जाल्यार तो आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले. आनी कोडल फॉर्मेलिटी म्हणजे ट्रान्सपेरंटली हे सगळें करून लोकांक आपूण कोणाचें कितें हे कितें इंटेन्शन आहा तें सगळें करून आमकां घेवन फुडें वचपाक जाय. पूण आयजच्या दिसा हांव तेजेर उत्तर ऑनरेबल मिनिस्टर म्हणटा की मुख्यमंत्रीन स्टेटमेंट दिलें हांव कितें तरी लिपयता, सरकार ओपेक चलयता. हें सरकार ओपेक चलयता आनी आतांच सांगलें CVC गायडलायनाचें उल्लंघन जर कोण करता ते CVC गायडलायनाचें उल्लंघन केल्यार हे फुडाऱ्याक त्रास जातलो. CVC गायडलायन ऑफिसर बी बसले, कोण ऑफिसर सायन मारपाचें ना. हांव एक सांगता तुमकां स्पीकर सर, हे आयज जेन्ना येता आमचे तकलेन की CVC गायडलायनाचें उल्लंघन केल्यार आयजचे दिसा कदाचित आमकां बरें दिसतलें, फाल्यां तुरुंगा भितर जेन्ना बसता तेन्ना वायट दिसतलें. आनी आयज हे CVC गायडलायन वायलेशन तो म्हणटा म्हाका जेलान बसपाचें ना म्हणून तूं चिंता करूं नाका, हांव CVC गायडलायनाचें उल्लंघन करपाचो ना, कित्याक म्हाका तुरुंगान बसपाचें ना, तुरुंगान कोणाक बसूंक जाय बसूं शकता, हांव बसपाचो. क्वेश्चन बाबान सी वेंजी वेगस बाळपयच्यान वास्को वेलो question बाबान काय उत्तर मेळत ना. वेंजी वेगस स्पीकर सर एंड 2 क्वेश्चन आयले वेगस. उत्तर मेळत ना. कितें स्पीकर सर तुम्ही रोखडे स्पीड मारतात. Stand by to take रिप्लाय जालो star question 1A. 1A. Sir, as per computer sheet submitted to the House. Speaker sir, हांव 3 स्पेसिफीक क्वेश्चन म्हाका टायम दिया. व्हेरी क्लियर. पयली पयली स्पेसिफीक करनाका क्वेश्चन तुम्ही. म्हाका आन्सर दिला एनेक्स्चर A आनी एनेक्स्चर B. नाव द क्वेश्चन हियर इज अबाउट सेक्रेटरीज, पंचायत सेक्रेटरीज वर्सीस ग्राम सेवक. म्हाका तेंगेलो स्कोप ऑफ वर्क दिला. ड्युटीज ऑफ विलेज पंचायत सेक्रेटरी इन एनेक्स्चर B आनी ड्युटीज ऑफ ग्राम सेवक. ड्युटीज ऑफ सेक्रेटरी जायते पॉयंट दिलो आहाय, ग्राम सेवका दिलो आहा. ग्राम सेवक वील परफॉर्म द ड्युटीज and functions entrusted to him from time to time by the block, that is the BDO. इतले तेगे काम कित सांगत ते करपाचें. रे सेक्रेटरीजागे भरपूर काम आहाय. And in annexure 1 we have got the criteria talking about the essentials, म्हणजे education qualification कितें आहा तें दिलो. नाव जेन्ना सेक्रेटरीगे वर्क स्कोप काम करपाचो इतलो ऑलमोस्ट 10-12 पॉयंट आहाय ही स्कोप ऑफ वर्क. ग्राम सेवकाक कांयच काम ना, डू एज डायरेक्टेड की सांगत तें करपाचें. क्वॉलिफिकेशन चोवपाक गेले जाल्यार सेक्रेटरीगे क्वॉलिफिकेशन चड आहा, ग्राम सेवकागे क्वॉलिफिकेशन कमी आहा. नाव वेन इट कम्स टू सॅलरीज स्पीकर सर, डोंट यू थिंक द सॅलरीज शूड बी डिफरंट? ग्राम सेवक आनी तुगे सेक्रेटरी दोगांय गेल्यो सॅलरी सेम आहा. आनी वयल्यान चोवपाक गेले जाल्यार लेवल 3 एज पर द 7th पे कमिशन. स्पेसिफीक डिमांड, स्पेसिफीक क्वेश्चन. आतां ही जी स्केल आहा जी श्री प्रताप सिंग राणेगे गव्हर्मेंट आसलो तेन्ना बाब सुभाष शिरोडकर आसलो तेणा ही हॅड केप्ट दी स्केल एट दॅट टायम. माय डिमांड इज ते मागताय दॅट देआर स्केल, सेक्रेटरी गेली स्केल शूड बी गोईंग अप टू लेवल 6 पे स्केल एज पर द 7th पे, सेम एज द हेड क्लर्क. आय थिंक इट्स अ वॅलीड डिमांड. आनी हांवें काली उलयल्लो जोरी तोरी सेक्रेटरी चोताय विच एवरीबडी इज टॉकिंग इन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी तें जर तर मिटिगेट करता जाल्यार वी हॅव टू टेक सम स्टेप्स. तुम पगार तेंका अंडर पे कोताय, तेंगे जॉब स्कोप सुबेज आहा आनी तूं म्हूण सॅलरी दिल म्हणटरी ते चोरूं पावताय. वन ऑफ द स्टेप्स टू मिटिगेट करप्शन इज टू गिव देम द करेक्ट सॅलरी.
And I think my first specific request is to increase their salary to level 6 pay scale of the 7th pay. Speaker sir, first thing is Honorable Member Venji Viegas Ulele about qualification. At entry level prior to year 2003, if you look at that qualification, it is matriculation or equivalent. So, ek time whether it was a secretary, whether it was a gram sevak, qualification was the same. It's only at entry level subsequently that for village panchayat secretary it became degree of a recognized university or equivalent with other thing like diploma in computer of 6 months, which is very much necessary nowadays, knowledge of Konkani, desirable knowledge of Marathi. You come to Gram Sevak, it is intermediate or higher secondary school certificate, successful completion of training of Gram Sevak, and all this, same thing, knowledge of Konkani, knowledge of Marathi. आता एकूच तुमकां सांगपा सोदता, हे तरी at one point of time, secretary जे पंचायती घेताले, it used to be a matriculate only. Subsequently, जेन्ना RR change केले, as you say, तेंचेर खरें खूब responsibility पडटा. RR change करताना तेंचे graduation केले, because that is the type of work they handle. In fact, I would have been happy if RRs could have been changed that even knowledge of law, एक लॉयरूय असल्यार बऱ्या पडपाचें. That is the type of work they handle. That may be happen in the future. Today, in the IT world, you need an engineer or a data entry operator who knows how to handle computers. Now, when I spoke the other day of giving, means in 6 months' time, I am putting everything on the digital platform, as many as 20 services. आमी ती file separately move करता. Now, as far as secretary is concerned, I fully agree with you. They level 3 aha. Level 3 कौन एक LDC. Panchayat secretaries are not LDCs, which I am again and again, I myself have mentioned in this house. Difficult. I have, listen. I have moved a file long time ago to put them at level, in fact, I had said level 7 at that time, but they said it will be too much, let it be at level 5. Now he is saying it should be at least at level 6, level of a head clerk, which is very much necessary. Secretaries have to be upgraded to that level. It is a very just demand. For the type of work they handle, it should be salary commensurate with type of work they handle. Then you can hold them up. You cannot blame them. एक LDC salary घेऊन किते प्रसंग येऊन दी village in किते जाऊन दी. He, as I say sometimes, he is like the chief secretary of the panchayat. तो सगळे क्लार्कां सांबाळटा, सगळे सरपंच, पंचान तांकां गायड करता. एक LDC गायड कसो करपाक शकता हो LDC लेवल. म्हणून हांव हे सभागृहान हांवूय मागता, मान्य मुख्यमंत्री seized of the matter, he will very soon correct this thing. आता थिंगा एक प्रॉब्लेम आयिल्लो. थोड्यांची मागणी आसली तांकां करतना ग्रामसेवकाचे करचें म्हणून ती फायल उरलेली. आनी बाकीचेय मागता CM, but what I want to say here, as far as panchayat secretaries are concerned, they have to be viewed separately. You cannot equate them with Gram Sevak and other category of, I agree in this August House, what he says is justified. तितले हांव ताका सांगपाक सोदतां. Request, sir, if we can get this done, since Minister has agreed. So, we consider in this House that this is approved and the assurance is given that this has to be done. My second now specific, very specific question. Now, in your answer to me, in my second question, in your answer, you have spoken about the qualification of the secretaries and Gram Sevak. And you have said in the essentials, in your answer you say that there is no relaxation in respect to qualification recruitment rules of village panchayat secretary of Gram Sevak. Or to get answer, you say that there is no relaxation. Sargya, now in your annexure A, तुवें जे म्हाका essentials दिले, ते ग्राम सेवकाचे essentials तूं वच number 2 थिंग बरयलो आहा तुमी की successful completion of training as gram sevak, gram sevikas in any of the recognized centers under the central government, state government. Qualification number 2 may be relaxed by the government. Answer there is no relaxation in respect to the qualification.
हिंग बरयत तूं इट कूड बी रिलॅक्स्ड. नाव 2 भाशे आन्सर तुवें दिलाय, तुगे डिपार्टमेंटान दिलाय. आतां हेजे क्लॅरिटी जाय. हेजे कित क्लॅरिटी जाय? You are saying that relaxation cannot be given. One place you are saying relaxation can be given. तुगे सद्या जे टोटल ग्राम सेवक आहे, how many have completed this specific training, which in the answer you have said no relaxation, in the annex you are saying there is relaxation. Total तुगे ग्राम सेवकांक हे जे ट्रेनिंग आहे essentials कितल्यो जाणांक घेयलो हा, and can the ग्राम सेवक be promoted to an extension officer? Can तूं मुटा एकलो मॅट्रिक्युलेट, एकलो मुटा डिग्री होल्डर, 2 क्वॉलिफिकेशन आहे आणि दोगांयनी काम करून तूं मुटा हेगे स्कोप इतू एक्सपिरियन्स आहा, 10 वर्स तेका एक्सपिरियन्स आहा, एक काय ना, एक मॅट्रिक्युलेट, and both of them can be elevated to an extension officer. So where there is हुंय काय कित काय चुकलां, with this understanding Sozmol Mutri, we have to correct it. The whole request is वेंजील let बाब us correct it. प्रश्न विचार. So question is very simple. Question is time aha. Question is that can the Gram Sevak be promoted to an extension officer in par with the secretary, and how many Gram Sevak of yours have this essential training जे दिलो as of today? तुगे कितू जाण Gram Sevak ट्रेनिंग केलो? स्पीकर सर, म्हाका दिसता मान्य आमदार आपुणूच कन्फ्यूज जाता. ऑन द वेरी फर्स्ट पेज to his very question, C, both the post of Gram Sevak and Village Panchayat Secretary forms a common feeder cadre post for promotion to the next higher post, that is Extension Officer, for which a common seniority list is drawn of Village Panchayat Secretaries and Gram Sevak. आणि जेन्ना एक कॉमन सिनियरिटी लिस्ट जाता, that means he is eligible, number 1. हे change करूं जाय. I am on my feet. The other thing you are saying, तांकां training दिल्लें, training in, I think for the last maybe more than 10, 12 years or 15 years, some of them have worked in the Panchayat Secretary. जो ग्राम सेवक पंचायतीन पोस्ट केल्लो आसा, सेक्रेटरीचें काम केल्लें आसा, ताका आनी कितें ट्रेनिंग दितले? So practical experience is something much more than what training you can give by giving certain, by listening to a resource person, so-called resource person and some other people. So that means you have to change your essentials. Now, तुका तुझो प्रश्न सारको घालपाक कळना, तुझो प्रश्न हांव आतां म्हाकाच घालता. तुझो प्रश्न कितें? वेन तुका मातशें एक कडेन हरजता, दुसरे कडेन होरपिवपा पडटा, एकदां जाता तें, because you are a new member, you have come first term. You basically want to say, you tell me if you don't want to say that you don't want Gram Sevaks to be posted, you have to post only Panchayat Secretary in Panchayat. Is that your thing? I am asking you the question. That is the same demand, but you have to change your criteria. ते करतो जाल्यार तुज्यान बिस्त करूंक जायना. हे इतू वर्स चलता, हे इतू वर्स चलता ते सारके न्हू. जे तुवें आन्सर 3 दिलां, that they are common feeder cadre post. How can they be this? When dogs are separate qualification aha, एकरो degree holder ah, how can they be common? हे कोणे ते तेंपा केलोले. जेन्ना तूं न्यू essentials criteria केली, तेन्ना हे change जावना. हे गरज आहा तुवें करपाचें. My specific demand is, are you going to change this and make sure that they are no longer common cadre, that they cannot be promoted to an extension officer? And second is, म्हाका answer तुवें दिल ना, तुवें बरयलो हा, that recognized center under the central government. So that should be the criteria as per the essential. तुक जरी तरी दिसता की पंचायती experience घेऊन हे essentials fulfill जाता, then change this in the essentials. You have to make changes in your department if you want to make sure you want to comply. But हे changes cannot be in par. दोगांयकूय करूं जायना. हे agree जाव आनी म्हाका changes करा आनी दिवपा assurance दी. And then I'm giving my last request. Speaker sir, as far as this issue is concerned, I can only assure the honorable member, I will have it very carefully examined and see what is in the best interest of the department, in the best smooth functioning of panchayat जे बऱ्या कितें पडटा तें डिसिजन हांव घेतलो. तुकाय कॉन्फिडन्सान हांव घेतलो आनी तुका सांगूनच हांव करतलो, इतलें हांव तुका सांगपाक शकता. It is not the question of standing on prestige on this issue, Speaker sir. What is in the best interest of the department has to be done. Sometimes there are administrative exigencies म्हणटा तांकां पोस्ट करपा पडटा, सेक्रेटरी ना, थोडे सेक्रेटरी आमी बिडिओन तो म्हणटलो तुजे कडेन इनफ सेक्रेटरी आहा, बिडिओन पोस्ट केला, थोडे बिडिओन आमी कित्याक पोस्ट करता, खूब मस्ती तेंची चलता, जे तोच मान्य आमदार आनी बाकीचे कंप्लेन करता तांकां थोडे कुलिंग पिरियड म्हूण तांकां बसयचें पडटा.
आनी तांकां तरी सगळ्या पंचायती हांवें एकदांच पोस्ट केले, म्हाजे कडेन सेक्रेटरी आसपाना. सो आय एम गोईंग टू ऑल्सो स्टार्ट रिक्रुटींग फ्यू न्यू सेक्रेटरीज टू गोवा स्टेट सिलेक्शन कमिशन, एंड देन दीस शॉर्टफॉल वॉट इज दे वील बी मेट. नाल्यार सगळे पोस्ट केल्यार कोण एकटोय आसपाना, BDO ऑफिसानूय बसपा. श्री दिगंबर कामत My last supplementary ना मुगे तीन है मुगे मेन क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आले, तीन ना, क्वेश्चन ना, झाले. तीन झालं नाही. श्री दिगंबर कामत Because तुम्ही ना, प्रश्न विचारा ना, 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 speaker sir, मुझे दिगंबर काय कामत तुमचे प्रश्न विचारा. टोटल ग्राम सेवक जरा- टोटल जरा ग्राम specific सेवक question. जो आहे 22 Speaker ग्राम sir. सेवक्स you have shown that are being put at the BDO blocks. ग्राम आणि सेवक. टोटल सेक्रेटरीज जे आहेत ते 29 पंचायत आहेत. सेक्रेटरी So now वेंजी very वेगस specific. वेंजी वेगस बसून घ्या, तुझे You प्रश्न are in प्रश्न झाले. violation with section श्री 113. वेंजी वेगस I charge you are in violation with section 113 of the Panchayat Raj Act, question which श्री says Alex Lawrence. to provide Sir, every panchayat question shall have number a two. whole Speaker, time sir, secretary. पंचायत You are in सेक्रेटरी violation. The minister himself is in वेंजी violation वेगस with बसून घ्या, section झाला प्रश्न 113. प्रश्न उत्तर. स्पीकर सर एक प्रश्न कितलो वेळ चलोवचो ताका एक लिमिट आसा. बसून घ्या. श्री Speaker, श्री sir. Alex Lawrence, श्री Alex Sir, there is Lawrence. no violation at all. Sir, There is no I may be violation. permitted to I ask agree with you. question number Because, 2A. There is no violation at all. Yes. What you are saying is not correct. Wait. You read the answer properly. Yes. You have not even read the answer properly. Yes. Speaker sir, 108 पडे I just want to take back some years back. 108 म्हणल्यार कितें आहलें पयलीं तेन्ना एम्बुलन्स देखून आहली. लोक घरा बसान कितको वताले पेशंट. आमगे शेजऱ्याक आमगे घरांत एक गाडी आहली आनी आमी लोकांगे सगळ्यांगे पेशंट राती देखून उठोन वताले. कित्याक गाडी आहलो मग देवान आमकां दिलो मग गाडी. आज 108 एसो जाल्या की 108क चड टायम लागला. आतां I want to know from the minister, 108 तुका how long does it generally take for a patient to reach घरा वचून पिकअप करून हॉस्पिटलान पावपाक एक कितू वगत लागतलो? You give me one approximation. I don't want everywhere I can understand. Somewhere it is far, somewhere it is close by. Point of where the point where it is stationed, sometimes it is far. Sometimes there are more accidents where ambulances are rushed somewhere else. But I want to know generally, specifically from the minister. So busy ha. From the minister, he whether how much time he should be able to tell me that a patient should be taken to hospital from the place where he is identified, from his house, could be from the market, could be anywhere, to the first hospital or the first point. Oh, what is the first point and how it is calculated? GMC orpache, hospice orpache, whether any mechanism is there, how to do it. I want an answer. Speaker sir, honorable member has asked several questions and several, I think we have given you a detailed answer. If there's anything specific, actually this was a service that was started for the benefit of the people. And Speaker sir, just like honorable member mentioned केल्लें आसा की 108 चे पयलीं परिस्थिती लोकांची बिकट आशिल्ली. And आयज he'll appreciate, पण तरी बी आयज कितें आहा, एम्ब्युलन्सीस ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी 4-5 वर्सां नंतर आमकां चेंज करपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन हांवें सांगल्या प्रमाणे डिमांड्साच्या वेळार आमी बसून हे रिफर्बिश करून एक्झॅक्टली वेगळे तरेन आमी कशें आमी फुडें व्हरपाक जाय हेजेर आमचें काम चल्लां. पूण तो जे सांगता तेजे स्पेसिफिकली ताका सगळें खबर आहा. तो ताका 108 कशी चलता, कितें चलता, केन्ना केन्ना तेंचेर प्रेशर इतलो आसता की केन्ना केन्ना मातसो वेळ लागू येत. पूण ताका जर कितें स्पेसिफीक ताका जर स्पेसिफीक कितें दिसता की सजेशन काय क्वेश्चन ताणें विचारूंक जाय तेणें विचारचें. स्पीकर सर Speaker sir, तो म्हणटा कांय कंप्लेन नाही म्हणटा 108ची. कंप्लेंट स्पीकर सर, कंप्लेन म्हणजे कितें स्पीकर सर? कंप्लेन हांवें जर आतां उत्तर एसेंब्लीचेर जर दिल्यार कंप्लेन बरयल्या हांगा 23 कंप्लेन. हांव म्हणना तशें 23 कंप्लेन म्हणून तूं म्हणटलो तें डिबेटेबल आहा म्हणून 23 कंप्लेन आयल्या म्हणून. स्पीकर सर, हे कंप्लेन कशें आसता, केन्ना केन्ना लोक कोण रेजिस्टर करिना, केन्ना लोक रेजिस्टर करतात कंप्लेन्स, पण केन्ना वेळ लागता. डबल एमर्जन्सीज एका परिसरांत जाल्या उपरांत मागीर एम्ब्युलन्स सगळे कडेन धांवपळ एम्ब्युलन्साचीच आसता. लोड हेंचेर भरपूर आहा. आमचे कडेन आयजचे दिसा स्पीकर सर गेल्यार 50 एडवान्स लायफ सेविंग, गोंया एकूच राज्य आसा स्पीकर सर जे एडवान्स लायफ सेविंग सिस्टम्स आमी चलयता. म्हणजे सगळे इक्विप्ड आमचे एम्ब्युलन्सीस आसात. तरी बी तेंचो आतां तेंचे वय जाल्लें आसा. हे फ्लीट बदलपाची गरज आहा आनी आमकां आनी एक 20 एम्ब्युलन्सीस वाडोवपाची गरज आहा. पयर मुख्यमंत्री आहा, श्रीपाद नायक जी आहा, सगळ्यांनी आमकां एडिशनल एम्ब्युलन्सीस दिल्ले आसा. ते आमी हे करता. तेज्या भायर आमी बॅकअप एम्ब्युलन्सीस 4 दवरल्या.
5 कार्डियक एम्ब्युलन्स आमचे आसा, 4 न्यूनटल एम्ब्युलन्स आसा, 2 नवे हाडल्या, 5 हर्सवॅन आसा, ते हर्सवॅन वाडोवपाची गरज आहा, आनी एक बायक एम्ब्युलन्स फर्स्ट रिस्पॉन्डर 35 आसा स्पिकर सर. आतां तो जे म्हणटा तरी बी आमचेर पेज इतलो आसा. आयज बाब रोहन गांवटेचे कॉन्स्टिट्युन्सी ते जंक्शन, ते कोकेरो जंक्शन म्हणटा तो हॉटस्पॉट आहा, आनी थंय आमकां 24/7 दवरचें पडटा. केन्ना केन्ना आमी खंयच्यान पयर म्हाका कार्लूस MLAन फोन केल्लो. प्रश्नकाल हांगा सोंपता. येस स्पिकर सर. हेल्थ मिनिस्टर. Speaker sir, I wanted to brief on the House and also Honorable Speaker, and that there is a malicious campaign that is being carried by a national newspaper. I have taken proper legal advice, and with your submission, is this malicious campaign is anti-state of Goa. It's against the environment. We have an environment minister, and this side I am town planning minister. This campaign, when the House is in session, when we have specific guidelines that have been laid, there are environment concerns and which we are ensuring that every such concern is addressed by the House and every such concern is addressed by my department. As a member of the House and as a member of Town and Country Planning and as a forest minister, I would like to make a mention. This is nothing but contempt of House because proceedings of the House are going on. Carrying and mis and falsehood that is being spread by a national newspaper, I would like to make a mention to you. On Monday in the morning, a detailed breach of privilege against editor-in-chief of a national newspaper will be filed by me through you, and I would like you to take it up. As a minister of the government, I am taking it up. I have already informed, and I spoke in the morning to Minister for Broadcasting, Information Broadcasting also about this particular thing, and we are taking it up. I would like to take it up as an individual, as a Minister for Town Planning, and this has to be addressed, and such people who are not from the state of Goa, carrying out a malicious campaign against the state of Goa on falsehood, and there are certain people who get false pleasures and happiness. I, for one, would have kept quiet. But when the House is in session, this is nothing but contempt of House. With your Speaker, sir, with your blessings, I would like to place this on Monday in detailed document to move for breach of privilege against the editor-in-chief of this national newspaper, which is a prominent national newspaper, and then I will put each and every fact on the floor of the House. Okay. Shunnika Sri Elton Costa. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of deceased government servant family members is increasing due to the concern that jobs may not be provided to the next of kin. What step does the government intend to take in this regard as the number of cases continue to rise? Speaker, sir, last session, Honorable Chief Minister, एक फळदेसाय one time आमगेले village पंचायत फातर्पा माय आणि पाय दोगांयली accident मेल्ली. And I told you that you said it will be done. That's almost a year now. Like that, many other are there. So I want assurance from the Honorable Chief Minister. Steps कितें आतां 600चे उंच पावलो हांवें. Some of them almost 45 cross जाले. Age cross जाली. So what steps? तांकां पयलीं दिवपा स्पीकर माय एन पाय हे फॅमिलीला माय एन पाय ऑन रोड मेले एक्सिडेंट. Yes, Elton Costa. स्पीकर सर हाजे एक लॉंग लिस्ट आसा. ताका तसो फक्त म्हणजे फर्स्ट डोज जो एप्लाय तांकां पयलीं मेळटा. ताजे रुल्स वेगळे फ्रेम केल्ले ना. म्हणजे तूं जशें म्हटलें की कंप्लीट जर माय आनी पाय दोगांय वांगडाच गेला ऑर्फन जाला जाल्यार ताका पयलीं दिवपाक जाय अशें रूल ना. तांच्यांनी एज पर एप्लिकेशन्स तांचे जे येता पळय न्ही त्या क्रायटेरियानुसार तांकां दिता. आतां लिस्ट तेजे एप्रॉक्सिमेटली 300 सुमार आसा आनी ताजो कोटा खूब कमी आहा. तरी हांव चॅक करता आनी तसो जर रुल्स तूं म्हणटा पळय न्ही म्हणजे जर ऑर्फन जालें जाल्यार ताजी प्रायोरिटी ठरोवपाक जाय. स्पेशल केस जस्ट एज रिलॅक्सेशन जो आहा पळय इट इज ऑलवेज वी आर गिविंग एज रिलॅक्सेशन फॉर देम. एज रिलॅक्सेशन तांकां दितात आमी. ओके, हांव रुल्सूय ठरोवपाक लायता. संकल्प बामणकर. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the plight of the students who had availed interest-free education loan from Goa Education Development Corporation and are default in repayment of the same. The time of the repayment of the loan has been lapsed and now GEDC has sent them notice to clear the outstanding loan amount along with 10% penal interest on immediately basis, else the recovery proceeding to follow through the collector. These students seek time period to clear the loan till 31st December 2024 and also appeal to waive off the penal interest if possible. Step government intend to take in this regard. Speaker, sir, I look into it.
Cruz Silva. Speaker, sir, fear and anxiety exist in the residents of Baradi ward of Valley village as frequent landslides are occurring, posing threat to houses, property and human life, and need immediate steps to be taken under disaster management by Water Resource Department as directed by Collector South Goa. Speaker, sir, inspection जालो collector officer inspection केला, file केला, WRD ने inspection केला, estimate केला आणि chief engineer बरी file ही मासे proceed करची आणि एक काम बेगीन जावचे की त्या फाटल्या पावसाक जालो ना ते या पावसा आनी चड डॅमेज जाला. श्री जी तारुलकर. येवना मरे तुझे या सरी. एक मिनिट खूप दिला मरे ते म्हाका हांगा दिवंक ना थंयच्यान येवना नेक्स्ट ना श्री विरेश बोरकर. आसा आसा तुका दिला. हय हय ना मरे दिवंक ना थंयच्यान म्हाका तेंच्यांनी. ना म्हणजे ना. The attention of the House is drawn to a grave concern that possesses a threat to human life and properties. Trees that have partially collapsed but not entirely fallen to the ground and are not being cut by the fire department, citing that it is not under their scope. This is a disaster waiting to happen. The fire department only cuts trees that have completely fallen, leaving partially fallen trees to cause potential damage. Who will take responsibilities for cutting these dangerous trees? The government must intervene and assign responsibility to the appropriate department to avoid loss of life and properties. Yes, Shri Viresh Borkar. Attention of the House is drawn that the residents of Mohita Agasem have been demanding for a cattle pass on the NH66 at Mohita. However, till date, the department has done nothing about this demand. This location has already witnessed many accidents and deaths of farmers while trying to cross the NH66. The steps government is taking in this regard. Speaker sir, very important. सियामान नोट करून घेवचो हो अंडरपास आसा तो. गोरवांचे आनी मनशांचे ॲक्सिडेंट खूप जाल्ले आसात. व्हेरी इम्पॉर्टंट. नोटेड. Because there is fear and anxiety in the minds of every person who is traveling, as there is a high risk of accident near Orlim Impala junction, where there are pavement blocks which have been exposed literally and several people have fallen down, as well as there is a pipe which is projecting out between the road and department does not even rectify after knowing the fact, and this allows accidents to continue. Immediate new pavements to be installed at that junction and the exposed pipe to be cut off in order to avoid future accidents. Because sir, I would expect the government to take some action on this. Sure. Shri Uriya Limau. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the students as well as parents and teachers due to heavy traffic movement in the city of Margaon during peak hours. There are many schools within the radius of 3 kilometers from the main city. The National Highway 66 is also passing from the heart of the city. Due to continuous movement of traffic, it becomes difficult for the students, especially pre-primary and primary students, to cross the roads on their way to school or after school hours. Government has acquired a land in Daoli to develop an educational complex on lines with the Kujira complex. The government needs to take immediate steps to allot the land to the educational institutions and shift the schools from the city. Important issue as because अंडर प्रोसेस आसा जाता तरीके बेगीन करतले. Shri Antonio Vaz. Speaker sir, I would like to bring to your urgent attention that most of the cross drainage in Kortaling constituency are blocked with debris, mud and other material. As they are not cleared for a long time, the field are flooded and even the road get flooded and damaged. Request the government please issue a direction immediately to clean the blockade cross drain for the free flow of water. Speaker sir, हांव मागता PWD इंजिनियरा लागीं डायरेक्शन दिवचें की ते क्लीन करपाक. डायरेक्शन दिता. Yes, calling attention, Shrimati स्पीकर सर एकूच मिनिट एकूच मेन्शन करपाचें आशिल्लें त्या वेळी.
आमी PM सूर्यघर योजना ही जे लॉन्चिंग फाल्यां तुमच्या परमिशनान PAC हॉलात सकाळी 10:30 वरांचेर करता. इनिशियली जे PM सूर्यघरचे बेनिफिशरीज आसा तांचा चेक दिवप. PM सूर्यघर योजना कितले ऍप्लिकेशन दिताय तुम्ही ओपन सगळ्यांक आसा. 9,000 आहली 9,000 तितूंतल्यान 370 यू हॅड गिवन. PM सूर्यघर योजना PM सूर्यघर योजना सांगत तुका हांव. फाल्यां ज्यांच्यांनी एप्लाय केल्या आनी जांकां सबसिडी मेळटा पळय न्ही तांकां पयले चेक 9,000 लोकांक केल्लें 379 जाणां दितो तूं. हांव चॅक कर. 9,000 लोकांक अप्लाय केल्लें तें मातशें वाडय. येस Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of farmers from Oshel and surrounding villages that the ban or the retaining wall of the river in Oshel village is in a bad condition and may collapse anytime. In the year 2023, some part of the retaining wall collapsed and more than 50 farmers from Oshel and surrounding villages were affected. The steps government intends to take and the time frame within which the said work will be completed. Speaker, sir, the reply to this calling attention raised by Madam Delilah Lobo. Oshel village, Speaker, sir, is an agricultural background village with over 200 hectares of land under cultivation. The said location where the Honorable MLA is referring is the land protected by sluice gate and burn system. The high tide waters of river Shapura are regulated by the sluice gate located in Oshel, and there are networks of internal burns which further protect the fields from high water and salinity intrusion. The said burn is about 700 meters in length. The sluice gate and burn to the extent of 300 meters were repaired and strengthened by the department in the year 2015-16 by spending about rupees 45 lakhs for the sluice gate and rupees 35 lakhs for the burn, which were in bad shape. Now the Honorable MLA has brought it to the notice of department on 5/6/24 in the request letter to the department addressed through Honorable Chief Minister to initiate the said work named protection of a Mansitso Ban. The department has carried out the survey and identified the weak portion of the burn, which were not attended earlier and need repairs. The department has prepared the proposal costing rupees 97.43 lakhs, which will strengthen the burn for further length of 350 meters and protect the paddy field. The said proposal will be processed for administrative approval in this financial year. Speaker, sir, हो आमचो मानशेचो बांद म्हणून ओशेल गांवान हा आनी गेले त्या वर्सा तो मोडोन आमची शेतां आनी तिवी कॉन्स्टिट्युएन्सींतली शेतां सगळीं बुडोन पिड्यार जाल्लीं. देन आय हॅव रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल CM आनी थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ते शेतकारांक थोडे कंपेन्सेशन दिल्ले. दॅट बांद इज इन अ very, very bad state. 350 meters is remaining to be constructed. I want assurance and the date by which you will start the work. Shetkarancho, they don't want compensation anymore. They want that work to be done. Thank you. Speaker, sir, normally WR department जी कामां करतात that normally starts in the month of November, December after monsoon. कारण हे उदकांतलें काम आसता. तुगेले व्हाळ किंवा लो लायंग एरिया जे आसा पळय न्ही थंय हें काम तुमी मागतात. आनी विशेश करून हें बांद आनीक मानशेचें काम जें आसा पळय न्ही हें उदकांतूच करपाचें आसता. आनी त्यामुळे समवेर इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर डिसेंबर वील स्टार्ट वीथ दीस वर्क. हाजें एडमिनिस्ट्रेटीव सँक्शना खातीर फायल येयल्लें आसा. हांव ती अप्रूव करून घेता, टेंडर करता आनी एवरीथींग वील बी केप्ट रेडी बाय नोव्हेंबर सो दॅट बाय नोव्हेंबर एंड ऑर डिसेंबर वी कॅन स्टार्ट वीथ दीस वर्क. Of this year? येस 2024. Yes, thank you. सेकंड कॉलिंग अटेंशन श्री विजय सरदेसाई, श्री कार्लोस Ferreira. Because, sir, fear and attention in the minds of the people with regard to volunteers and medal winners of National Games 2023 who have not received payments and prize money. The unwarranted delay undermines their efforts and hard work and may discourage participation in the future. The steps the government intends to take in the matter.
Speaker, sir, a reply as per the table to this in this August House. I am reading the answer regarding the payment to the volunteers. The payment of the honorarium of rupees 500 per day to the general volunteers and rupees 750 per day to the sports-specific volunteers has been disbursed to the volunteers who were engaged and deployed at the various games venues for the conduct of 37th National Games, Goa, held in October-November 2023. 3,380 volunteers were engaged during the games time. These volunteers were categorized as general volunteers and the sports-specific volunteers and were placed in different functional areas. Further, this office had undertaken the scrutiny, and during the verification, certain discrepancies were noticed, such as mismatch of the volunteer's bank account amended, relatives' bank account submitted, bank details unavailable, no bank account of the volunteers. The processing of the payment of honorarium to the sum of the volunteers was kept on hold for want of further clarity in their bank account amended. The payment of the honorarium to the most of the volunteer has been disbursed through the electronic clearing service. Mode of the payment into the bank account of the concerned volunteers. It is to note here that upon disbursement of the payment through ECS, there were certain technical errors encountered, such as difference in the IFSC code, difficulty in identifying the difference between number 0 and alphabet letter O. In some cases, money did not got credited nor reverted into the office bank account in transit, in transit. This could be due to merging of some of the banks, for which money did not got credited into the bank account of some of the volunteers, and some was reverted into the office bank account. Therefore, office decided to make a payment by issuing a check along with the payment to those volunteers who were kept on hold has been done by issuing checks to the respective volunteers. The volunteers who have not received their payment have been issued checks. Currently, most of the volunteers have already collected their checks from the SAG office, and therefore, all volunteers who have not collected the checks are requested to collect the same from the SAG office at the Athletic Stadium, Bamboli. To be precise, a total number of 103 checks of the sports-specific volunteers and 153 checks of the general volunteers are with the SAG, and the same have not been collected by the respective volunteers. Now, the answer to the prize money to the medal winners. As far as prize money is concerned, since there was a delay in receiving doping test reports from the NADA, National Anti-Doping Agency, on adverse analytical findings of the athletes who have won the medals at 37th National Games, prize money has not been disbursed as of now to the medal winners. However, as per the assurance given by me in the assembly, prize money will be disbursed to the medal winners before Ganesh Chaturthi 2024. The medal winners who have won gold, silver, bronze will be awarded a cash of rupees 3 lakhs, 2 lakhs and 1 lakh respectively. Along with the coaches of respective coaches, incentives will be given 30,000, rupees 20,000 and rupees 10,000 for gold, silver and bronze accordingly. Thank you very much. Speaker sir, नॅशनल गेम्साचे प्रायज मनी डिसायड जाले 2010 13 वर्सां नंतर आमी ती ऑर्गनायज केली. स्पीकर सर, थंय गोल्ड मेडलाक 3 लाख, सिल्वराक 2 लाख आनी ब्रॉन्झाक 1 लाख आनी कोचांक 30,000, 20,000 आनी 10,000 हें डिसायड जाल्लें 2010. 13 वर्सां नंतर आमी ऑर्गनायज केलें आनी तेन्ना आयचे टर्म्सान जर तें इन्फ्लेशन बी पळयलें जाल्यार इट शूड बी 8 लाख, 5 लाख आनी 2,70,000. कॅल्क्युलेट नॉर्मल थंब रूल कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार 2010 ते आतां कितें. स्पीकर सर, म्हाका एथलीट्सांनी सांगिल्लें आहा की गव्हर्मेंटाच्या ऑफिशियलींनी तांकां सांगिल्लें की 10 लाख, 7 लाख आनी 5 लाख जातले म्हणून. आतां जावन गेलें, तुमी तांकां विसरले. स्पीकर सर, फायल नोटिंग्स हांवें मागली तेन्ना तुमी म्हाका फायल नोटिंग्स प्रोवायड करूंक ना एलएक्यून, आनी म्हणलां की द प्रपोजल इज अंडर कन्सिडरेशन. स्पीकर सर, हातून दिसता की फायल नोटींग जेन्ना दिना तेन्ना कितें तरी तूं लिपोवंक सोदता अशें आमी निश्कर्श काडटात.
स्पीकर सर, हो बजेट सेशन आनी फंड आतांच एलोकेट जावपाक जाय. तुजे डिमांड्स अजून येवंक ना. डिमांड जातले तें नांव काडटलो तुकाय बरें तें, कित्याक आतां जर जायना जाल्यार तुजो प्रपोजलूच स्क्रॅप जातलो. नॉर्मली 1 फायनान्शियल इयरान जर न्हिदलो कोण तरी जाल्यार फुडले खेपे तो स्क्रॅप जाता. स्पीकर सर, LAQ रिप्लाया प्रमाणे प्रायज मनी मेडल विनरांक 37 नॅशनल गेमाचे दिल्या. आं, तांकां सर्टिफिकेटां सारकी मेळूंक ना. आनीक तुमी तांकां सर्टिफिकेट दिलें लिंक टू डिजी लॉकर अकाउंट्स. स्पीकर सर, कोणूय जो खेळटा आनी जो जिखता ताका एक सर्टिफिकेट लावन आपले एक फ्रेमीन घरा लावप हें ताका दॅट इज ओन्ली प्रायड आनी ती आमी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. मागीर आमी ते गोल्ड मेडल बी मेळटकर आमी कितें म्हणटात ती तांकां सरकारी नोकऱ्यो मेळटल्यो काय, कित्याक आमचे ल्हान स्टेटीन जेन्ना ते नॅशनल लेवलाचेर फुडें वतात तेन्ना आमी हें मागतात, पूण ती तसली पोजिशनां तुमी कांय दिवंक ना आनी तुमी तांकां ते रिकॉग्नायज करूंक सोदनात अशें दिसता. स्पीकर सर, आनी एक LAQ रिप्लाय म्हणटा की वॉलंटियर्स हॅव रिसिव्ड देअर ऑनरेरियम. तुवें आतां म्हणलां की तांकां दिलां. मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स हॅज बीन डिसबर्स थ्रू. हे आन्सर सांगता तुजें, आत्तां वाचलां हांवें. द पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स. मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स म्हळ्यार कितें, सगळ्यांक दिवंक ना. स्पीकर सर, हांव मंत्र्याचे लक्षांत हाडूंक सोदतां. वॉलंटियरांक जेन्ना तुमी घेतात तेन्ना तुमी एक फॉर्म भरतात. ते फॉर्मान सगळ्यो डिटेल आसता. ताजे कडेन बँक अकावंट ना, हें ना, तें ना, तें आतां सांगूंक जायना. सगळे डिटेल्स आर इन द फॉर्म. तुमी ताका वॉलंटियर म्हणून घेतलो तेन्ना ताजें सगळें घेतलां आनी घेतलां विथ अ एक्सप्रेस एश्युरन्स की काम करतकर आमी पयशे दितले. काम करून तुमी पयशे दिना म्हणटकर तुमी सारके न्ही. तुमकां कोंकणीन फटींग म्हणूं येता. पूण तें इंटेन्शन जर सरकाराचें ना जाल्यार हांव इतलेंच विचारूंक सोदतां. तुवें मिडियाचेर वाचलां आसतलें की कितल्याच वॉलंटियरांनी सांगलां आमकां पयशे दिवंक ना, आमकां सर्टिफिकेटां मेळूंक ना. स्टुडंट एथलीट्स म्हणटा तांकां पार्टिसिपेशन मार्क्स मेळटा ते मेळूंक ना. कॉलेज कोचींनी गुगल मॅप लोकेशन दिवचें पडटालें टू शो दॅट दे वर कोचिंग द एथलीट्स. स्पीकर सर, हें सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार द सिच्युएशन इज ट्रबलींग. हें गोंयान जेन्ना आमी ऑर्गनायज करता नॅशनल गेम्स आनी हें जर सिच्युएशन गोंयांत आसा जाल्यार आमी भायर वचून आनी खंय जालें जाल्यार कितें जातलें पोजिशन आनी कितें आमचें एथलीट्साचें जातलें. स्पीकर सर, ताणें जेन्ना ऑर्गनायज केल्यो नॅशनल गेम तेन्ना हांवें ताका एक उतरान खंय नॉन कोऑपरेशन करूंक ना. तुवें सांगलां तें आमी आयल्या द ओपोजिशन बेंचीज ऑल्सो हॅव सपोर्टेड यू. नाव युअर ऑर्गनायझेशन इज ओवर. इट वॉज डन इन 23. यू हॅव टू कंप्लीट युअर अकाउंट्स. सगळें कंप्लीट करून जावंक जाय. चवथ मेरेन कित्याक रावप ताणी म्हाका समजना. स्पीकर सर, जे कोण प्रायज मनी घेवंक जाय एथलीट्स ताणी चवथी मेरेन रावप. पूण कित्या खातीर 2023 जिखले मरे तेन्ना पयशे दिवंक जाय. चवथ मेरेन रावप कित्याक ताणी. स्पीकर सर, चवथ कित्याक एसेंब्ली सोंपा म्हणसर कित्या खातीर चवथ मेरेन रावप. हांव रेज कित्याक करता हांगा तांचे. हांव म्हजी चली जिखूंक ना न्हय, म्हजो कोण सोयरो जिखूंक ना. हांव इतल्या खातीर काडटा की तुमी इमिजिएट रिप्लाय दिवंक जाय आनी आज पयशे दिया तांचे. चवथ मेरेन कित्याक रावपाचें. गणपती येतलो आनी मागीर पयशे दितले. अरे ते जिखले प्रायज. स्पीकर सर, हें अशें कांय करूं नाका. अशें दिसता की हो इव्हेंट जालो आनी सभाघर विसरलें. अशें जावंक शकना स्पीकर सर. आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याक संवय आहा पोस्ट फॅक्टो एप्रुवलां दिवपाची. पयशे ना जाल्यार पोस्ट डेटेड चॅक दी, पूण दी तांच्या हातान. पयशे ना तर जाल्यार पयशे आसा. सरप्लस बजेट म्हणलां जाल्यार म्हाका समजना कित्या खातीर कितें प्रॉब्लेम आहा तो. तुजे कडेन लिस्ट आहा कोणाक तुवें पयशे दिवपाक जाय ते. तूं म्हणटा की आपल्यान दिवपाक जाय, तूं मान्य करता की आपल्यान दिवंक जाय. तूंय मान्य करता की 2023 इव्हेंट जावन गेलो जाल्यार ताका चवथ मेरेन कित्याक रावप ताणें. म्हाका समजना हें स्पीकर सर. तुमकां समजलें स्पीकर सर हें. आय एम एड्रेसींग दीस टू यू एज अ मेंबर. इट इज माय ड्युटी टू एड्रेस टू यू. तुमकां चवथ हातून खंयच्यान आयली, गणपती बाप्पा कसो आयलो हातून मदीं तें म्हाका समजना. मातशें हें मिनिस्टरान एक्सप्लेन केल्यार बरें जातलें. Sri Carlos Ferreira. Honorable Speaker, we have jointly raised this question कित्याक concern आसा की पयशे पासून volunteeraचे मेळना. Before the session, I had also met the Honorable Minister and brought this to his attention. And he told me on the belief that लोकांक मेळ्ळे म्हूण पयशे. आनी आमकां आन्सर पासून दिलें
which I had asked in an unstart question on 17th of July, unstart question 36. I only want to draw to the attention of the House that my question was very specific, where the various sports associations in Goa submitted bills for reimbursement, payment of players, etc. for national games, furnished the details. And it's sogle dalle bill dalle mon. I'll just point out one association, that is a Goa Hockey Association. Goans Hockey it is called. They showed that 5th April bill submit kela 8,53,950. I anek ek question insalle. If the amount is disbursed, whether any amount is disbursed or funds disbursed released to any of the associations toward National Games 2023, if so, the details be furnished. I only want to draw to attention of the House and on the Honourable Minister, see how a dodgy answer is given. Muge prashna simple. Whether any amount of funds disbursed, released to any of the associations. Answer is 80% amount towards conduct of residential coaching camps and procurement of equipments for 37 national games are enclosed. So there are two parts, your understanding. I didn't ask you about this. I ask you whether any amount is disbursed. You can say no. You can say yes, or you can say part of it. That are not given. Second, next D question is, if amount is not disbursed, released, the reasons for non-disbursement. At the answer kit dile. 80% was approved for square volleyball, there is infection case of fighting solota. 80% was approved for rifle shooting, however till date association not collected check. 3, for remaining associations, 80% towards, again, conduct of residential coaching camps and procurement is released and balanced 20%. What has happened to those volunteers? What has happened to those players who have gone through the association? And in that answer, they have submitted the bills. Those are pre-receipt getate. So the pre-receipt, those children have signed, but they have not got the money till today. So if that is the concern, nobody will come forward to volunteer, and this, I think the government should overlook into this, so that at least it should not be a gap, so that the payment is made promptly and in time. I stand by with regards to the calling attention placed by our colleague Shri Vijay Sardesai and Shri Advocate Kalus. Speaker sir, AGM majority oloilo hai, but today on the floor of the House, I would want the Honourable Minister to give us an assurance of a specific budget. He knows now how many children have got gold medal, silver medal, and how many children want to participate for the national games. I'm talking about 2025 national games. 2024 जावपा ना म्हाका दिसता तुमकां आनी कांय पयशे रेडी करपाक. बट 2025चे तूं उलय CMA कडेन आनी आयज दिसा आमकां सांग how much budget you are able to allocate per child by keeping at least 50,000 to 1 lakh rupee budget. Dorun, how much budget you are able to allocate for 2025 that all of them participate in the national games and you give them an opportunity. स्पीकर सर पहिले उत्तर दिता आदरणीय आमचे कालूस बाबान विषय एक मिनट स्पीकर सर हे कॉलिंग अटेन्शन हे बाब विजय सरदेसायन आनी आमचे बाब कालूस बाबाक मांडला तेजे उलोवपाक उबरावला. Speaker sir, I was just going to certain replies, that is why I took a little time. And the replies, LAQ 151, dated 17 July of your department. Speaker sir, if you look at the list with regards to this national games, pending payments of vendors engaged in 37 national games, 103 crores. 103 crores. Speaker sir, pending payment grants to sports associations from April 20 to March 2024 is 1 crore 91 lakhs. Speaker sir, cash prize to various sports persons who won the medals, national, international, whatever, if you look at this, is 3 crores 87 lakhs. And the reason you have said is due to paucity of funds. So how, if you look at this, it's because of pending financial assistance to persons in indigent conditions. Enge pending high 99,000. The total 109 crores is your requirement. 109 crores, Speaker sir, is what is required to do justice to the sports ministry and amgele ye innocent. When will this airport chauthi hone? When will you clear all this? Last time also we said the same issue.
when sports persons are allowed to participate, you all announce that national games. I remember as a young child, there young boy sitting down there in the visitors gallery. The show must go on. All about to sangta national games, national games, national games. You all have done absolutely nothing. If you all knew that in national games, because it's because as all kite in the national games, Goa was represented by a lot of outsiders also. That is another issue. But in that particular time, when you all knew that itle push morpa high, why no training, why this is not placed, why no facilities, and ye koros doro apus speaker sir. So hui na hui maga dista Chief Minister Bab, you have to give us a clear assurance. 109 crores that is pending as per the reply. That is why I had just gone to scan. Yeah, this is something. एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढयता. So I think as Finance Minister, when you have a revenue surplus, how are you going to give them? Because most of them look towards you. तुम्ही मातशें सांगपा जाय हें दी तांकां मातशें. स्पीकर सर, जशें हांवें काल ह्या सभागृहाक एश्युरन्स दिल्लें आशिल्लें की जे प्रायज मनी जे आसा, जे प्रायज मनी गणेश चतुर्थीचे पुर्वी आमी तांकां रिलीज करतले. सेकंड इशू जो रेज केल्लो आसा तो म्हणल्यारूच जे व्हॉलंटियर्सांचो जो बँक डिटेल्स जो आशिल्लो, बरेचशे व्हॉलंटियर्सांनी आपल्या मित्राचो बँक डिटेल दिल्लो आशिल्लो किंवा आपल्या फॅमिलीचो बँक डिटेल आशिल्लो आणि ते मॅच जायनाशिल्ले आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उशीर जाल्लो आसा. आणि तिसरी अत्यंत म्हत्वाची विशय जो मेडल विनराक जे पयशे रिलीज जे करपाक जाय, एक गोष्ट आसा जाय, इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन हो ह्या नॅशनल गेम्साचो कस्टोडियन आसता आणि जे जे मेडल विनर्स जे आसात त्यांच्यो काही टेस्ट असतात. फॉर एक्झाम्पल नाडा असता आणि तातूंत भितर 10,146 म्हणजे ऑलमोस्ट 11,000 एथलीट्स हॅज बीन पार्टिसिपेटेड इन द 37 नॅशनल गेम्स आणि युनिक आय डी जर असले जाल्यार 10,146. हे सगळो रिपोर्ट्स किंवा त्यांचे टेस्ट करता म्हळ्यार बरोचसो उशीर लागिल्लो आशिल्लो आणि आमकां जे वेळाचेर आमकां रिपोर्ट आयलो त्या वेळाचेर वी हॅव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग जो पेमेंट आमकां जो आमकां दिवपाक जाय तो आमी फायल ऑलरेडी प्रोसेस केल्ली आसात आणि म्हणून म्हणलें हांवें बिफोर गणेश चतुर्थी वी आर गोईंग टू रिलीज द प्रायज मनी. दुसरो विशय विजय बाबान मांडिल्लो आसा तो म्हळ्यारूच सर्टिफिकेट्स. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी म्हाकाय ताजे विशयी खूब आत्मिकाय आसा. म्हाका दिसता कॅश मनी पेक्षा सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही ती खूब इम्पॉर्टंट आहा. ही सर्टिफिकेट म्हाका दिसता जेन्ना तो एथलीट जाणटो ज्या वेळाचेर सुद्दां जातलो त्या वेळार ती सर्टिफिकेट पडूच ताका आनी 1-2 वर्सां लायफ चड मेळपाक शकता, कारण इट इज अ अचिवमेंट. आनी हें अचिवमेंट ही सर्टिफिकेट जेन्ना खंयच्या तरी वॉलाचेर आमी ज्या वेळाचेर लायतले त्या वेळाचेर ही वील फील व्हेरी प्राऊड. हे जे DG आज सर्टिफिकेट आमी ज्यो डिजिटल सर्टिफिकेट जे आमी आज अपलोड जर केल्ले आसात, इट इज ओन्ली फॉर त्या एथलीट्स जो आसा तो एथलीट्साक एखादे वेळ ह्यो सगळ्यो सर्टिफिकेट्स ज्यो आसात आमकां इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन आयिल्ले आसात तेंची एखादे वेळ स्पेलिंग जर चुकली जाल्यार तेंच्यांनी थोडेशें आपले त्या सर्टिफिकेट वचून तेणें आमकां थोडेशें करेक्शन जर असलें सांगचें हें आमी प्रत्येक एथलीट्स जे आसा तांकां आमी कळयलेलें आसा. इज इट नॉट मीन दॅट आमी डिजिटल सर्टिफिकेट अपलोड केल्ले आसात ते कारण ताजें न्ही स्पीकर सर. तिसरी गोष्ट वता आसतना हांव आमचे कालोस बाबाच्या उत्तराक दिता आसतना, कालोस बाब आमी हांगसर जे आसात सरकार चलयत आसतना अकाउंटेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रत्येकाचे प्रेशर म्हणून आसतना सगळे काही गोष्टी आमकां तांकां पयशे दिवपाक जाय. मेनी ऑफ द एसोसिएशन्स हॅड एप्रोच टू यू ऑल पीपल ऑल्सो आनी त्या वेळाचेर आमकां खबर आसपाक जाय की 37th नॅशनल गेम्स यशस्वी जावपाक जाय आणि म्हणूनच आमी तांकां 80% रिलीज केले. नॉर्मली SAGन आज पर्यंत 80% फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट केन्नाच रिलीज केले ना. द फर्स्ट टायम with the intervention of the Honorable Chief Minister, we have released the 80% money to the respective association when they have given the expenditure statement. आणि उरलेले 20% जे आसात पळय न्ही ते 20% आफ्टर सबमिशन ऑफ द युटिलायझेशन सर्टिफिकेट. ज्या एसोसिएशनाक आज पर्यंत युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिले ना तांकां आमी अजून 20% बॅलन्स जो आसा तो आमी रिलीज करना आणि आमी करपाय ना. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक ऑन दीस फ्लोर. कारण एसोसिएशन आमी जर लाड जर करपाक जर गेले न्ही, कारण म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द इन्सेप्शन ऑफ द SAG
आज पर्यंत हांव आयिल्ल्याकूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आज एसोसिएशन दिवपाक लागिल्ले आसात. तेजे पयलू कोणीनूच युटिलायझेशन सर्टिफिकेट हे एसोसिएशनान मागूंक नाशिल्लें, कारण आमकां ट्रान्सपरंट हो अकावंट दवरपाक जाय. जेदे वेळाचेर सरकार ह्यो काही गोष्टी फाल्यां सकाळ म्हणटा, आज विजय सरदेसाय म्हणटा फक्त फटींग. म्हाका दिसता तोच फटींग आसपाक शकता, कारण कित्याक सांग, प्रत्येक गोष्ट फटींगपणाची हितून फटींगपणां खंय आयलें, हातून कितें येवपाक शकलें. काही गोष्टी उलयत आसतना विजय सरदेसाय सारकें उलोवपाक जाय, कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी भुरग्यांचे जे कितें मायनर अमावंट हो आमी तातूंतल्यान ₹1 आनी इट इज गोईंग ऑन द अकावंट ऑफ द हे आमी तांचे कडेन रिसीट करून घेना. रिसीट जर केल्ली आशिल्ली जाल्यार आनी चेक वता, रिसीट जर केल्ली आसल्यार खाडाखोड एकादे करपाक शकता, अशें ताचो अंदाज घेवपाक शकता. पूण हे जे कितें फटींगपणाचो बीन आरोप जे करता पळय न्ही, ते विजय सरदेसायान थोडोसो बंद करचो असो म्हजो ताका निर्वाळीचो सल्लो जावन आसा. कमिंग टू द पॉयंट टू द युरिया राव एक मिनट, लेट मी कंप्लीट बाबा. कमिंग टू द सल्ले घेवपाक नासता स्पीकर सर. पॉयंट ऑफ ऑर्डर. Calling attention is about something which is a fear and anxiety in the minds of a certain section of Goans. It is not about taking advice and giving advice. I have given a very clear written answer. काम करून घेवप आणि त्यांचे पैसे दिवप. Sir, I have given a very clear answer. मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगचे कोंकणी उतर खंयचे. Speaker sir, I have given a very clear answer. फटींग म्हणा बरोबर न्ही. हांवें क्लियर आन्सर सगळ्यांक सभागृहा मुखार दवरलेले आसा. दिला आन्सर. दिला मरे. I'm giving, no, I thought that, हांव तुका उत्तर दिता. तुजें उत्तर जें आसा, इट इज नॉट पर्टेनिंग टू दीस कॉलिंग अटेन्शन. कारण हांगा कॉलिंग अटेन्शन जें कितें आशिल्लें पळय न्ही, तें ओन्ली फॉर द वॉलंटियर्स. आयक म्हजें आयक. वॉलंटियर्स एंड द प्रायज मनी आशिल्लें त्या मॅटरार. बाकीचे सगळे तुजे कितें विशय जे आसा तुवें ते तूं डिमांडा वेळार मार किंवा बाकी सगळें व्हेरी ट्रान्सपरंट. कंप्लीट करपाक very transparent. Speaker sir, you are transparent. Yes. You are transparent, but the government is opaque. ये gold, जे medal winner अरे इंचात मरे medal winner तुये job promise केल्ले. तेजेर कितें of the same medal winner. That is a separate question. It's separate. It is part of this. Are they are looking? You give us an assurance. Will you look at this? चौथी होणे It is part of this. बसून घे. आन्सर करून दी मारता सर. मंत्र्याक आन्सर करून दी. स्पीकर सर, म्हजो आज डिमांड जावपाचो आनी 2 दिसांनी. Speaker sir, तुही आल्लो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तुही आल्लो मंत्री मुठा की associations never did what he did. You were also sports minister. Speaker sir, तू out of way वता. So you tell me about the जे medals पडे. You will look into it. जे medal मेळा ताका jobs. Mr. Yuri Alemão, clear core into list ha pade. It was not cleared last time also. There is because of paucity of funds modila. No. Last time. No, I will table it. See, last time, last year clear जाल्ले. लेट आयलो. ह्या वर्ष जे आसा. मंत्री. स्पीकर सर, एक पॉयंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणलें आतां की 80% पयशे स्पोर्ट असोसिएशनाक आपल्यान दिले. स्पीकर सर, सरकार चलता कायद्याचेर. CPWD मॅन्युअल म्हणटा की फक्त 75% पयशे दिवं येता, 80% दिवंक जायना. 5% आनी कोणाचे मदले आशिल्ले. हांव कायद्यान सांगता. CPWD मॅन्युअलान कितें आहा, PWD मंत्र्यान सांगचें. फ्रॉम अंडर वीच रूल यू हॅव गिवन 80% and not 75%. Now I am going on a technicality. Please tell me. स्पीकर सर, क्लॅरिफिकेशन जाय. फुडें कशें वतले? हाचें उत्तर मेळूंक जाय. स्पीकर सर, खंय वता फुडें? जेवपाकूच वचपाचें. अर्थसंकल्प अनुदान मागण्या वेली भासाभास आणि मतदान 26 दीस. आम्ही आता आयच्या दिसाच्यो अनुदानीत मागण्यो एकत्रितपणे घेवया. On the recommendation of Honorable Governor, I would like to move demand number. माननीय मुख्यमंत्र्यान क्रमांक 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 आणि 88 सभागृहांकार मांडच्यो. On the recommendation of Honorable Governor, I would like to move a demand number 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 63, 73, 75, 79, 80, 81, 83, 84 and 88. मागण्यो सभागृहा मुखार आसात. जिल्ल्या वळी क्रमांक
मागण्यावरील सर्वश्री श्री युरिया लेमाऊ, श्री विजय सरदेसाय, क्रूज सिल्वा, बेन्झी वेगस आणि कार्लोस Speaker, sir. आणि विरेश बोरकर आणि आपले कपास सुधरे मानचो. Speaker sir, I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 6. Speaker sir, आज 20 डिमांड आहा. 20 डिमांड्स आसात आज. सो कालचे जर पळयलें रिकॉर्ड जाल्यार आज मांडा माई बोल ना, 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 speaker. एकूच ऑब्झर्वेशन करता हांव. काल 12 जाली रातची. आज 2 जावपाची शक्यता आहा कित्याक 20 डिमांड आहा. एक मिनिट सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता. स्पीकर सर, एक ऑब्झर्वेशन की सगळे रुलींग पार्टीचे आमदार बरे उबे रावतात. आय सपोर्ट द डिमांड म्हणटात आणि कट मोशनाक आमी सपोर्ट करचे परत चड सपोर्ट करतात. एक ऑब्झर्वेशन अशें आहा, आज जर रात आमी मध्यान रात पावूंक सोदनात जाल्यार तुमी रुलींग बेंचीसाक मातशें हांव सांगता सपोर्ट करपाची कमी करा. ह्या विशयाचें हांव सांगता. अरे बरें जातलें कित्याक आमकां कपात इतलो सुद्दां support सभागृह मेळटा, मुखार speaker आसा. sir. आमी 7 आसा 27 सपोर्ट आहा. कपास मान. Because sir, I would Cut like motion, to man. move the cut motion listed against my name in the circulated list number 6. Next. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 6. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 6. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 6. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 6. नेक्स्ट कोण उरतले? हां, माननीय मुख्यमंत्री, आज मातशे तुम्ही रुलिंगाक जास्त मातशें कंट्रोलाक दवरची Speaker, sir. डेली अशेंच जर आमी घाल तर जायत न्ही. रुलींग आणि अपोजिशनाकूय सांगा. आयज एड्युकेशन डिमांड आसा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम भितर मायन्स आणि सिव्हिल एविएशन आसा. मेजर कांयच ना. एड्युकेशन हो एकूच, फक्त ते 20तले जे आहा पळय न्ही तशी पळोवंक वता जाल्यार 11 डिपार्टमेंट आहा. एड्युकेशनाचेच आहा. एड्युकेशनान प्रश्नय जाल्यात तांच्यांनी मातशें लिमिटेड उलोवचें. दोन्ही सायडीन म्हणजे रुलिंग आणि स्पीकर सर, हांगासर कॉम्पिटिशन आसा. हांव एक वर उलयता काय तू एक वर उलयता, हांव एलओपी काय तू एलओपी, अशें एक न्ही 3 एलओपी आहात. स्पीकर सर, मुझे मेकू मागना स्पीकर सर सीएमा कडे डिमांडचा सपोर्ट करपा उलयता स्पीकिंग अगेन्स्ट द डिमांड. स्पीकर सर, चर्चा मागीर सुरू करूया. अगेन्स्ट द डिमांड आणि उलोवप दिवप ना. नेगेटिव्ह उलोवप दिवप ना. 5 मिनिटां रुलिंग हॅज टू स्पीक ओनली पॉझिटिव्ह. दे कॅनॉट स्पीक अगेन्स्ट द डिमांड.